सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाची भेटीन आयचे इंतेसांव आमी लेगात भेटयता. दुसऱ्या इंतेसांव सोंपून गेल्ल्या मिनीन कॉस्ता हाच्या आत्मे पासत देवान ताका सर्गीचे सूख फावो करूंक मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयतात शेन फेर्नांडीस, आग्नेलो ब्रागांजा, ऑस्टीन लोबो, रॉयस्टन फेर्नांडीस, फादर सांतान डिसुजा. तांचे देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. क्रीत भाशेन पाप साहेब आमकां सगल्यांक उलो मारता मागणें करूंक. मिडल इस्ट क्रायसीस जी जाल्ली आसा, शांती संवसाराची आसूंक आनी हें झूज सोंपूंक, झूज फुडें वचना जावंक, शांती जावंक मागूंक लायता. पाप साहेब मिसाचे भेटेक वचून तेर्स करून इगोर्जेंत येवन फुरसां लागीं वचून आमचे सॅक्रिफीस भेटोवन क्रीत भाशेन ह्या आयचे मिसाचे भेटेन हो आमचो सॅक्रिफीस आमी भेटोवया आनीक ह्या संवसाराची शांती पासत भोव करून मिडल इस्ट हांगासर शांती जावंक देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमी देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या बापाचे आस्मे क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. पयले वाचपांत इजेस प्रवादी लोकांक शिडकायता, तुमी दोर पाळटात तो भायल्यानूच पाळटात, पूण भितरल्यान नीत ना, काकूत ना, दया ना. तर आमचो धर्म जावन दी ह्यो वस्तू आमकां गरजेच्यो एकामेका सवे नीत काकूत दया सांबाळपाक. हें आमच्या लागीं मागता, लोकां पोरजेक उगडास कोत्ता. आमकांय हे वेळार आमी दोर पाळटा आसतना जें आमच्या पेल्याक बऱ्याक पडटा तें आमी करपाक हें आमी मागुया. सगळीं बराबर म्हणुया. सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवा सद्भाग्यो सदांच कुवा मरी सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो, तुजे खातीर आमच्या सरस्प्राद्या लागीं विनंती करात. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावोवं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थना. सर्वेस्पराज पवित्र सभेक तुजे शाश्वत काकुतीन सांबाळ. विनाशी मनशाकूर तुजे वेळें पडटा, देखून तुजे निरोतर आदारान तिका वायटा विघ्नांतली निवार आनी तारोणाचे वाटेन चलय म्हूण आमी मागता. आमचे सुमियाचे पुताय क्रिस्ता उदेशीन तो तुजे सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासनांच्या सासनार.
इजायेस प्रवादेच्या पुस्तका वेलें वाचप. सदमाच्या राजकारभारांनो सर्वेस्पराचें उतर आयकात. गरोमाच्या लोकांनो देवाची समोती कान दियात. दुवात तुमकां नितळ जायात. म्हज्या दोळ्या मुखावेलो तुमचें खोटेपण पयस काडात. आनी वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. न्यायनीत राखून वावरात. कश्टतल्यांक आदार दियात. अनाथ भुरग्यांक राखात. विधवांक सांबाळात. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सर्वेस्पर. जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फूल जातलीं तीं. जरी तीं तांबडी बिरोंड कशीं तरूय कापसा वरी जातलीं धवी. हांव सांगतां तें आयकुचें. तुमकां कशी आसा जाल्यार हे देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतले. पूण वायटूच करून रावशात तर तोर्सात तुमकां गिरास्तली. सर्वेस्पर आपली तोंडान हें सांगता. सर्वेस्पराचें उतर हें. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण दाखयतलो. परतून म्हणुया. तुज्या यत्नाची कसलीच चूक म्हाका मेळना. तुजो होम सदांच आसा म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनीक पाडो लेगूत हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतल्यो बोकड्योय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उच्चारून तुका कशें फुटवता आनी परत परत म्हज्या कोरार तुज्या ओंठाचेर कित्याक. तूं तर म्हजे समतीचो करताय बेपरवा आनी म्हजे उतराक वाऱ्या वचून दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनीक हांव वगोर रावचो ना. तुजे सारको म्हाका करूंक सोदताय. जो कोण दिनवासेचो यत्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशांक देवाची सडवण दाखयतलो. उद्गार. तुमची सगळीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पर. आनी तुमकां एक नवें काळीज आनी एक नवें मन घडटा. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आनी तुमच्या आत्म्यान सव्य आसूं. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका आसूं. लोकां आनी आपल्या सिसां कोडे उलोवन जेजून म्हळें, मोइजेसाच्या आसनाचेर दर्शशास्त्री आनी फारिजेव बसल्यात. म्हणटच ते तुमकां सांगता तितलें तुमी करात आनी पाळात. पूण तांच्या कर्तुबां प्रमाणे तुमी चलूं नाकात. कित्याक ते हेरांक सांगता ते आपुणूच करिनात. जड आनी तळून वचो तसलें ओजीं ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात. पूण तीं उबारूंक आपलें बोट लेगून लायतशे ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो कन्यो कोत्तात देखून मंत्रां पोतरांचीं पोदोरां रुंद रुंद करीत आसात आनी आपा आंगोसरांचे गोडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, टिंट्यार आपणाक लोकांक सालाम करप आनी आपणाक गुरू म्हणून घेवप इश्ट तांचीच आसा. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हूण पाचारूं म्हूण तुमी आशेव नाकात. कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयण. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हूण म्हणो नाकात. कित्याक तुमचो बाप एकलोच आनी तो स्वर्गार आसा. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाकात. कित्याक क्रिस्त एकलोच तुमचो गुरू. तुमचो भितरलो कोण व्हड तो तुमचो शेवक जावचो. आपुणूच काडटा ताका देव खाला उडयतलो
आनी आपुणूच कालतो जाता ताका देव उंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्त. आयचीं वाचपां पयलें इजायासाचें धर्म कसो चलतालो ताचेर तो उलयता आनी अशें म्हणटा, सोदोमाच्या राजकारभारांदो सोरेस्पराचें उत्तर आयकात, गोमोराच्या लोकांदो देवाचे समृद्धीक कान दियात. दुआत तुमकां नितोड जायात, म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनी वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात. तर धर्म पाळटालीं हो परजा धर्म पाळटालो, त्याचे वस्तू कोत्तालो, पूण आपूण नितोड जावपाचें देवा मुखार हें करिनासलीं, पातो कापडांचें सोडपाचें हें करिनासलीं. धर्म पाळटालीं, पाळूंक जाय म्हूण धर्म पाळटालीं, पूण ही वस्तू हांव एक पातकी आतां हांव बरो जातलो तें नासलें. ते पासत म्हळ्यार दुआत तुमकां नितोड जायात, म्हज्या दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात. म्हणटच ओवलो सगळें आमकांय भिडांत बांद धर्म पाळटात आमी, सगळें आमी कोत्ता, पूण ही वस्तू दुआत तुमकां नितोड जायात, दोळ्या मुखावेलें तुमचें खोटेपण पयस काडात आनी वायट करूं नाकात, बरें करूंक शिकात, न्याय नीत राखूंक वावरात. हें आमी शिकता हे दिसांनी आनी कोत्ता भिडांत बांदून. हो काळ प्राचीत काळ जावन आसा, हें आमी शिकूंक आनी आमी करूंक. कोश्टोतल्यांक आदार दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात आनी विधवांक सांबाळात. हें दयाळ काळीज. जेन्ना आमी हो धर्म पाळटा, आमचो धर्माच्यो वस्तू कोत्ता, कोश्टोतल्यांक आदार दियात, अनाथ भुरग्यांक राखात, विधवांक सांबाळात. हें बराबर असूंक जाय म्हूण आमकां सांगता इजायास. येयात उलोवन पळोवया म्हणटा सोरेस्पोर, जरी तुमची पातकां तांबडी लाल तरी बर्फा वरी धवी फूल जातली. हें केलें जाल्यार, आमी दयाळ करून केल्यो जाल्यार आमच्या धर्मा बराबर आमचीं पातकां तांबडी लाल आहा तीं बर्फा वरी धवी फूल जातलीं. जरी तीं तांबडी बिरोण कशीं तरी कापसा वरी जातलीं धवी. हांव सांगता तें आयकुची तुमकां खुशी आसत जाल्यार हे देसांतल्यो बऱ्यो वस्तू तुमी खावंक पावतल्यात, पूण वायटूच करीत आसात जाल्यार तर तोर्सा तुमकां गिरासतली. आनी सर्वेस्परा आपले तोणी हें सांगता. म्हणटच देवाच्या उल्याक आमी कान दिवंक जाय आनी तो सांगता तें आमी करूंक फाव. आमचें शिव वर्तमान वडिलांची खबर कोत्ता. हे वडील धर्मशास्त्री मोइजेसाच्या आसनाचेर बसलेले आनीक लोकांक कायदो ते जाणा आसले कायदो कितें तें आनी हो कायदो पाळूंक ताका सांगताले, पूण आपुणूच पाळी नासले. आमी कितें सांगता तें आमी करून दाखोवंक जाय. पयलें जेजू अधिकार आसलो, जेजू अधिकारान उलयतालो, कित्याक आपूण सांगता तें आपूण पयलें करून दाखयतालो. आपूण कितें सांगता तें आपूण करून दाखयतालो. आवय बापूय भुरग्यांक कितें सांगता तें आवय बापायन पयलें करून दाखोवंक जाय. तेन्ना ऑथॉरिटी आहा. आमी वडील कितें सांगता तें पयलें आमी करून दाखोवंक जाय भिडांत बांद. हेंच आयज माथ्यू आमकां सांगता. जोड आनी तळून वचो तसल्यो उजी बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोड लेगून ताय लायचें ना. हो बार घातला परजेचेर, पूण आपूण एक बोट पासून लायचें ना तो बार उणें करपाक. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो कन्यो करतात देखून मंत्रां पोत्राचीं पदरां रुंद रुंद करीत आसात, आंगोसरांचे गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयल्यो सुवात्यो, देवस्थान पयले जागे, टिंट्यार आपणा लोकांक सलाम करप, आपणाक गुरू म्हणून घेवप, हें तांचें आसूच. म्हणटच लोकांनी
ताका बरें म्हणप, लोकांनी सलाम करप, खंय वयता थंयसर पयली सुवातेर बसप, जेवणा पयली सुवातेर बसप, ही तांची आस. हें सारकें ना. जेजू म्हणटा आमकां. पूण तुमकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारां म्हूण तुमी आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच. संवसारांत कोणाकूय तुमचो बाप म्हणू नाका, तुमचो बाप एकलोच. आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवं नाका, कित्याक क्रिस्त एकलो तुमचो गुरू. तुमचो भितरलो कोण व्हड तुमचो शेवक जावचो. जेजून करून दाखयलें. हांव शेवक. निमणे जेवणार उठलो आनी शिसांचे पांय धुवंक लागलो. आनी क्रिस्तांवपण, क्रिस्तांव लिडर, फुडारी, क्रिस्तांव लिडर कसो फुडारी, कितें ताचें काम? चाकरी, सेवा चाकरी करपाचें. तुमी समजिल्ल्यात न्हू. जेजू म्हणटा हांवें तुमच्या पांयां धुल्यात. हांव गुरू जावनूय तुमचे पांयां धुल्यात, हांव दोनी जावनूय तुमच्या पांयां धुलात. कित्याक सूय आसली चाकरांनी दोनयाच्या पांयां धुवपाचें, पूण हांवें दुसरे भाशेन केलां, पत्तें केलां. दोनयान चाकरांचे पांयां धुले. तर कोण व्हडलो जावंक सोदता ताणें शेवक जावचो, चाकरी करची, हेरांची चाकरी करची, सेवा दिवची, दुसऱ्यांक आदार दिवचो, सेवा दिवची. हें व्हडपण आमचें क्रिस्तांव व्हडपण. क्रिस्तांव लिडर म्हणटा तें हें जावन आसा. मोगाळ भाव भयणींनो, ज्ञानातोरच्या वेळार आमी गायन घेवया. C43, पेज नंबर 46. C43. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा पाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकानी वयली आमच्या याके पुढील सुबेच्या दबा सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्पराय बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन तूं आमकां पवित्र कर आनी संवसारीक कोड्यापणांतलीं धुवन काडून सर्गीची देणी घेवंक आमकां पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं आनी तुमच्याच सुबे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडे आनी सर टायम तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या भुरग्यांच्या बरेपणा पासत तांची काळजां मनां परतून शुद्ध आनी नवी करूंक, अशें ताच्या वणांतलीं सुटून सोतेल्या वस्तूंचो फावो ते परी उपयोग करूंक, सोराना तसल्या वस्तूंक लोबदूंक
सासनाच्या वस्तूंची दायज जावंक अखेरीत काळ तुवें फावो केलाय. देखून सर देवदूतान सांतां भक्तां सांगाती तामोन आसतना तुजी स्तुती गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. होसाना सर्वेश्वराचे नामे येतात सुनामी. होसाना होसुनी. सर्वेस्परा कोरोस तूं पवित आनी सगळे रोजनाक खरेपणी तुका वाकाणटा. कित्याक तुजे पुता आमचे सुम्या क्रिस्ता वरवीं पवित्र आत्म्याचे शक्तीन तूं सगल्याक जिवीत दिताय आनी सगळें पवित कोत्ताय. आनी सुर्या उदेवन ते दीस सोंपो पर्यान तुजे नाक निर्मोड भेटोवणी करच्याक तूं काशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून सर्वेस्परा कालतेपण्या हें मागणें कोत्ता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती दानां पवित्र आत्म्या वरवीं ते दयाळपणान पवित कर. जावं ते आमकां जे पुता आमचे सुम्या क्रिस्ताची कूड आनी रगत. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार संभ्रमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो आनी तुका दिनवासून ताणें आशिर्वाद घातलो. तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. देशभरी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली आनी तुका दिनवासून ताणें आशिर्वाद घातलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. संसाराच्या सोडून तुझ्या कुर्सा आणि परमेश्वरपणा वरवीं वेळेन आमकां सोडवून केली आमची काकूट. देखून सर्वेस्परा आमची सगळीं पासत जे पुतां सुसल्या कोश्टा मरणाचो तशें ताचे भय पुनर्जवतपणाचो आनी स्वर्ग प्रवेश आमी उगडास कोत्ता आनी ताचे दुसऱ्या येण्याक बोरवाशान उतरिकून हें जिवी आनी पवित्र बलिदान दिनवाश काळजान तुका भेटयता. सर्वेस्परा सगळ्यांची बोली मानून घेवन तिची इश्टागो तुवें आमकां दिली. तर पवित्र सभेचे आनी भेटवणेचेर तुजें नदर घाल आनी जे पुताचे कुडीन रोगतान पोसताय ताका ताचे पवित्र आत्म्यान भर आनी ताच्या एकवटान ती एक कूड आनी एक आत्मो जावंक निर्मी. तुका भेटयलोलें एक सपूर्ण आनी सासनीक दान तो आमकां करूं. अशें तुवें विचून काडलोल्याच्या भोव भाग्योंत आंकवार मारी देवाची माई, भाग्योंत जुजे तिचो पोती, तुज्या भाग्योंत धर्मदुतां आनी वैभवी रॉक साक्षां, भाग्योंत जुजे वाज आनी भाग्योंत फ्रांसीस शावेर आनी सोमेस्त स्वता भक्तां सांगाता तुज्या दायजान आमकां वांटो मेळूं. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. सर्वेस्परा, ही संदनाची बोली आख्या संवसाराची शांती आनी सोडवण सपूर्ण करूं. ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक तुज्या सेवका लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आदारी बिस्पा सांगाता, समेस्त गवळ्यां तशेंच सगळ्या संस्कारणी घेतलोल्या आनी तूं आपणायत आसाय ते सगळे पुरजे बरोबर
भावार्थान आनी प्रितीमोगान थीर कोर. तुजे मुखार येवंक फावो केल्ल्या ह्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोनवाळ्या बापा, संवसारान शिपडलेल्या समेस्त तुज्या भुरग्यांक दयाळपणान तुजे ताय एकठांय. अंतरलेल्या आमच्या भावा भयणीक आनी तुका मानून ह्या संवसारांतावन उतरलेल्या समेस्तांक मोवाळायेन तुज्या राजान घे. थंय सगळीं बरोबर आमी तुजे मोहिमेन सासणांक दादोशी जावंक अतरेकता. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उद्देशी तूं सगळीं बरीं देणी संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं ताचे संगाता ताचे ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सोदर बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणाच्या सासणाक. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आमच्या सरोवराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन दीड घेवन म्हणुया. आमचे बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी स्वर्गाक जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसतो राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बस आनी आमकां कांय पडून दिवं नाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतल्या आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोवरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान अतरेकतेल्या आमकां जुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाड ते दीस घाल. कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया, तूं तिका एकोडान सांबाळ. जो चेत राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. पळयात द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती शिडीचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावला. तुवें कुटुंबांत उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी भेटूच. जेजूक आमच्या काळजांनी घेताना आमी गायन घेवया. D38 पेज नंबर 68. D38. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. सासनाव तुझे येवजण जाले, आमचे मोदे बिरार तुझे
बापा कोसूं देऊन आयलोय आमचे सारको मनीस जालोय सासना तुझे येवजण जाले आमचे मोले मिलाकोचे सोमिया जेसू ये आमच्या काळजान रावोगे सोमिया जेसू ये आमच्या काळजान रावोगे मनशा स्वयंपाक खातीर जालोय चाकरा रोपान दिश्टी पडलोय आमची पातां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटा मनशा स्वयंपाक खातो जालोय चाकरा रोपान दिश्टी पडलोय आमची पातां काडून उडयताय शांती तुजी आमकां वाडटाय सोमिया जेसू ये आमच्या काळजान रावोगे सोमिया जेसू ये आमच्या काळजान रावोगे Pratunha. सर्वेस्पर आमकां दादोशी केल्ले पवित्र मेजा वोंती भक्तीपणाचें जिवीत वाडो आनी तुजे सवणीचो निरोत्तर आदार मेळो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं मागणें करीत भाशेन तकल्यो बागायात सर्वेस्परा दयेन जे बाळत्यांची मागणी आयक बारांत चेपलेल्यांक तुजे पेकोणेन विसोदी अशें तुजें बोगसणें जोडून तुज्या आशिर्वादान सदांच संतोश बरी जावं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात मी सोंपलें देवाचे शेवटाक आमी गायन घेवया I-19 पेज नंबर 128 I-19 कोण बाबा भयणी मोरांचे नवे जावी कोण बाबा भयणी मोरांचे नवे जावी तुझ्या आमची काळजां नोयती आमची आंगोसरा जेजू बोलवी बाबाशी उदार आमकां दोया राजीत कोण बाबा भयणी मोरांचे नवे जावी राजीत कोण बाबा भयणी मोरा